आवाजता असा तामोशाच्या शेतान जे अवकाळी पडलेल्या पावसाक लागून पळया शेतकऱ्यांचे कशें नुकसान जाल्लेले आसा ते मळणी घालपाची उरल्या हांगासर लोकांची आणि हे भात अशें पिड्ड्यार जाल्ले उदकान गेल्लेले आसा इतले भात लोकांचे तशेंच भाताचे तण जे आसा ते सामके भिजोन गेल्लेले आसा हे सगळे तण उदकान गेल्ले हे तण जे शेतकरी आता हे पावसभर गाई म्हशीं खातीर चारो तेंचो त्या गाई म्हशींक वर्स पावसभर कितें दितले आता हे तण भिजले हे काय आता गाय म्हशी खावचे ना पावसान पिड्ड्यार जाले हे सगळे तण तशेंच मिरचीचे सुद्दां अवकाळी पावसान नुकसान जाल्लेले आहा मिरची सुद्दां हेंची पिड्ड्यार जाल्ली आसा शेवटची जी मिरची काडपाची उरली ती सुद्दां पिड्ड्यार जाल्ली आसा तरी हांव मागता सरकारा कडेन हे शेतकऱ्यांक नुकसान भरपाई दिवची जेणे करून तेंचो कितें तरी थोडेशे तरी नुकसान भरपाई तेंची जावची हे बिचारे शेतकरी तामोशाचे इतले त्रास करून हे शेती करता पण हे निसर्गाक कोण कितें करूंक शकना निसर्ग आसा अवकाळी पावसान तेंचें नुकसान जाल्लें आसा कितलेशेच तरी नुकसान जालें हे सगळे भाताचे तण गवत म्हणटा आमी तेका हे गवत सगळे भिजोन गेल्लेले आसा आणि हे मिरची रोपे आसा ह्या सायडीन मिरची रोपे मिरसांगो सुद्दां काडपाक मेळना तेंकां शेवटचे हे सगळे मिरची भिजोन गेले सगळे उदकान गेल्ले आसा उदक भरला पळय कितले शेतान ही आसा परिस्थिती तामोशा गांवची सगळे भात उदका पोंदा गेल्लेले आसा तामोशा शेतकऱ्यांचे आतांच्या काळान एक तर कोण शेती करपाक पळयना आणि ही शेती केली जाल्यार अशे निसर्गाचो प्रकोपच म्हणपाचो शेतकऱ्यांचेर तुम्ही पळयतात GNH पळय गो शी पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे मम्मा तू चड चिंतू नाका राव हे पळय सगळ्यात शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेला आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी पंचामृता